Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. जनता पार्टीचा उत्तर गोय आणि दक्षिण गोय हाच्या प्रचाराक आज महालक्ष्मीक नमन करून महालक्ष्मीक नारळ धरून आम्ही सुरुवात केला। आज दोनापावल हांगा आशिल्ले वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट जर ताजो फाउंडेशन स्टोन जर केन्ना घातलो आसत जाल्यार भाऊ जेन्ना आमचे टुरिझम मिनिस्टर आसले पहिल्या फेजीत तेन्ना त्याच्या वेळार आम्ही वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूटाचो प्रोजेक्ट जो आसा हो त्याच्या वेळार घालपाक शकले। असे असंख्य प्रोजेक्ट आम्ही उत्तर गोंयांतल्या प्रत्येक गावागावांतल्यान पळयतले, प्रत्येक पंचायतींतल्यान पळयतले, प्रत्येक हायस्कुलात पळयतले जाल्यार प्रत्येक देवळात पळयतले। भाऊन खंयच्याच पंचायतीन प्रोजेक्ट करूंक ना असो ना। पल्लवी डेंपे हांवें सांगल्या तशें डेंपो परिवाराचें काम हे पुराय गोंयाक खबर आसा। भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते सातत्यात भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान सदोदीत उबे आसा आणि ही जोड मेळ्या उपरांत निश्चितरित्या दक्षिण गोंयांतलो सीट परत एकदा 60,000च्या मताधिक्यान आमी जिखतले हे हांव मोठ्या प्रमाणात सांगता। भाऊ आमचे सातत्यात उत्तर गोंयांतलो प्रवास फाटले कितलेशेच दीस करीत आसा। गावागावांतल्या प्रत्येक वाड्या लोकांक भाऊ स्वतः प्रत्यक्षात वळखता, प्रत्येकाकडे संपर्क आसा। मॅडम पल्लवी डेंपो हांचो जरी संपर्क नासलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते हे तांकां घेवन प्रत्येक गावागावांतल्या पंचायतीन वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। भारत देश विकसित देश करपाच्या कामा फाटल्यान जे कितें लक्ष आमी सगळ्यांनी दवरलेलें आसा, मोदीजीन दवरलेलें आसा आणि त्या लक्षाच्या वटकीन आमी येयले फुडें सरतात। गेली 10 वर्सां ताची बुनियाद आमी घातिल्ली आसा। भारत हो जगांतली 5वी मोठी अर्थव्यवस्था ह्या जगांतली जाल्ली आसा। येणारा 1 वर्ष 1.5 वर्षांत ती आमी 3रे नंबराचेर निश्चितपणे पावतले तशे मोदीजींचे प्रयत्न आसात। आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजीन एकच स्वप्न दवरलें आहा तें सगळें तुमच्या आदाराचेर, हांगसरल्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या आदाराचेर, भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या सहकार्याच्या आदाराचेर आणि तें स्वप्न निश्चितपणे पूर्ण जातलें अशी जग आमकां ग्वाही दिता।